तिसऱ्या मांडवी पुलाच्या उक्तावण आयतारा जालें। गोयचो मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकारान आपल्या भाशणान सुरवातीकच हाव इज द जोश असो प्रश्न केलो। हाव इज द जोश। ताचेर गोय प्रदेश काँग्रेस पक्षाचो मुखेली गिरीश चोडणकारान उत्तर दिलां। गिरीश म्हणटा सरकारान पूल बांदून गोंयकारांचेर उपकार केले ह्या भ्रमान रावचें न्ही। फाटलीं कितलींशींच वर्सां गोंयकारांचें जगप कठीण जालां। मिन खणीचेर काम करपी कामगार बेकार जाल्यात, रस्त्याक खड्डे पडल्यात, त्या खातीर अपघात जातात, तरणाट्यांक रोजगार ना, गोंयकारांक उदक पिवपा खातीर मेळना, बायलांक म्हारगाय सतायता, अशे साबार प्रश्न लोकांक सतायतात। पहले होश में तो आओ, बाद में पता चलेगा जोश कितना है और जोश कितना नहीं है। मनोहर पर्रीकारान आनी तेजे बीजेपीची पार्टीन ह्या भावना रावची न्ही की ब्रीज जालो म्हणून सगळो जोश तयार जालो। लोकां भितर जोश कितें आसा तो पयलीं हांकां जागे जावपा पडटलें, पयलीं उठपा पडटलें। हे सगळे न्हिदलेले आसात, हांकां लोकांची परिस्थिती कितें आसा ती अजून खबर ना। तांकां दिसता ब्रीज जातकर बेश्टो जोश येतलो म्हणून, तो जोश येवपा परिस्थिती सद्या ना। मायनींग लोकांक मेळ्ळा पयलीं, लोकांक 24 तास उदक मेळटा काय ना तें पणजे सारके सिटीन तेणें पयलीं चॅक करचें। आपल्या मतदारसंघात 24 तास सोड, 10 वरां सोड, 5 वरां तरी उदक मेळटा काय म्हणून पयलीं चॅक करचें। काल ब्रिजाचेर इनॉग्रेशन जाता आसतना सगळे गेस्टांक घाणी येताल्यो, म्हणजे जे सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट त्या सायडी आशिल्लो तो कसो फेल जाला तेजें तें अनुकरण। आनी ती स्मार्ट सिटी, सो स्मार्ट सिटीन काल स्मार्ट स्मेल येतालो इनॉग्रेशनाच्या टायमार। अनएम्प्लॉयमेंटाचो इशू आसा, तूं तरणाट्यां विचार तुमचे भितर जोश आसा काय म्हणून, मायनींग डिपेंडंट लोकांक विचार जोश आसा काय म्हणून, जे रेंव काडटाले तांकां विचार पयलीं जोश आसा काय म्हणून, फिशरमॅन आसा तांकां पयलीं विचार जोश आसा काय म्हणून। आयज जी म्हारगाय पावल्या, बायलांची जी स्किमी बंद जाल्यात पयशे येवपाचे गरिबांचे, तांकां पयलीं विचार जोश आसा काय म्हणून। सो एक पुलान तो सगळो जोश जायना। जोश जातलो जाल्यार गांवांक जे आमदारांक तुवें प्रॉमीस केल्ली की प्रत्येक आमदारांक MLA फंड दितलो म्हणून, आनी गांवची जी कामां उरल्यांक, विलेजीची जी कामां उरल्यांक, पणजे विकास करतात, पूण पणजे विकास जाता तो मळ्याक वचोन पळय म्हणून सांग कितें परिस्थिती आसा ती, बिचोले येवन पळय म्हणून सांग कितें परिस्थिती आसा ती, काणकोण वचोन पळय म्हणून सांग। सो ह्या मतदारसंघात तुवें आमदारांक सांगलेलें की आमी MLA फंड दितले, ते पयशे तुमी दिनात, PWDची कामां पेंडींग आसा, पयशे ना म्हणून। सो जोश एक ब्रिजाचेर येना, जोश तूं सगळीं विकास जाता, लोक खुश आसा काय ना ते पयलीं चॅक करात, आनी ते करपाक तुमकां पयलीं होशान येवपाक गरज पडटली। तुमी होशान ना, तुमी सगळे न्हिदल्यात, प्रशासन न्हिदलेलें आसा, BJPचे मिनिस्टर न्हिदलेले आसात, चीफ मिनिस्टर न्हिदलेलो आसा, हांकां कांयच खबर ना सद्याक गोंयांत कितें चल्लां तें। आनी त्या जोशान रावची न्ही, एक ते पार्लमेंट इलेक्शनाक लोक कितें आसता, जोश कितलो आसता एक पार्लमेंट इलेक्शनाक कळटलो।